नमस्कार, गोवा टू नाईटात उष्म परबाचे येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कोविडाच्या अरिश्टा उपरांत फाल्यां सावन स्कुलां, हायर सेकंडरी फुल फ्लेज सुरू. नवी बॅगां, पुस्तकां, साहित्य सामुग्री, रेनकोट, सोत्र्यो, शूज, सँडलांक बाजारात वर्दळ. शाळेचो पयलो दीस. गोंयांतूय कोविडाच्यो केशी परत लागल्यो वाडूंक. पॉझिटिव्हिटी हुस्क्याची. आरोग्य खात्याची नजर. मुख्यमंत्री म्हणटा स्कुलां सुरू 10-15 दीस लक्ष दवरतले, मागीर निर्णय. मोपा पेडणेकरांक नोकऱ्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो. एव्हिएशन खातें जीएमआर करता मुख्यमंत्र्याची दिशाभूल. सरपंचाचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा नोकऱ्या विशीं सरकारी चार्ट पळोवचो. लोकांनी कोविड बुस्टर डोस घेवचो म्हूण सरकारान दवरिल्ल्या टिका उत्सवाक थंड प्रतिसाद. उरिल्ल्या 1,80,000 फक्त 2,721 जणांनी घेतलो बुस्टर. जुवारी एग्रोचो स्लम सेल सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह. गोंय फास्ट ट्रॅक सेलाक जुवारीचो इंडस्ट्रियल झोन सेटलमेंट. जमीन जुवारी गिफ्ट. विजयाचे टीसीपी मंत्र्याक प्रस्नार प्रस्न. चार वर्सात गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाच्या आदारान मोपा वाठारात 5 लाख रोपां. एव्हिएशन संचालक म्हणटा 75% जंगली सैम राखूंक वावुरतल्यांचो पर्यावरण दिसा भोवमान. खारफुटीचे सुवातेर खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय मेळची ना म्हणटा राना मंत्री. गोंयांतूय संवसारीक पर्यावरण दीस. साळ न्हंय साल्वार करपाचो दिगंबर वेंझीचो संकल्प. पोर्तुगीजांनी मराठीक दिल्लें म्हत्व. गोंयांत मराठीचेर अन्याय. आदलो आमदार उलयलो. अजित सिंहान भाई मावजोचो ज्ञानपीठ काडलो वयर. मराठी संमेलनात कोंकणी नाटकांची धजा. आणि कोरगांव धारगळे उपरांत मोर्जे पंचायतीनूय विधवांची प्रतिश्ठा राखूंक घेतलो थाराव घेवन जायना. लोकांची मानसिकता बदलपाचो ग्रामसभेत उलो. आता खबरो विस्तारान. कोविडा उपरांत पयलेच खेप शिक्षणीक वर्स टायमार सुरू. प्राथमीक, माध्यमीक, हायस्कुलां सोमारच्यान फुल फ्लेज ऑफलायन. पयल्या दिसाची बॅगां भरूंक भुरग्यांची तयारी. पुस्तकां, बॅगो, रेनकोट, सोत्र्यो, युनिफॉर्म. ऑफलायनाची अजून घडी बसना. शाळेच्या आदले दिसाय मार्केटात भुरग्यांक घेवन पालकांची वर्दळ. मात शाळेच्या पयल्या दिसाची भुरग्यांक उमेद. कोविडाच्या अरिश्ट सोंपत सावन सोमारच्यान सगळ्यो शाळा हायस्कुलां फुल फ्लेज सुरू जाता. भुरग्यांक स्कूल सुरू जातना कितें जाय ताची तयारी करपा खातीर पालकांची धांवपळ सुरू आसा. भुरग्यांक इस्कॉला खातीर जाय आशिल्ल्या वस्तूंनी मार्केट भरला. वेगवेगळ्या तरेचे स्कूल बॅग्स, शूज, रेनकोट, सोत्र्यो मार्केटांत दिश्टी पडटात. पावसाचो उटंगार अजून सुरू जावंक नाशिल्ल्यान पालकांक विद्यार्थ्यांक शॉपिंग करपाक मेकळी. 2 वर्सां कोविडान केली. आतां हायस्कुलां ऑफलायन. बुकांची रेट मातशी वाडल्या पूण पालकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा. रिस्पॉन्स बरो आसा. आतां 2 वर्सांच्या मागीर स्कुलां स्टार्ट जाल्या. त्या खातीर रिस्पॉन्स बरो आसा. सगळे पेरंट्स बुक घेवपाक येता आतां. आणि बुक्सांचे बीन अशें कितें रेट्स बीन वाडल्या म्हणून कशें? बुक्सांचे रेट्स वाडल्या कित्याक पेपरांचे रेट वाडले न्ही, सो नॅचरली बुक्सांचे रेट वाडले. आमकां पेरंट्सा कडच्यान रिक्वेस्ट की शॉप संडे ओपन दवरा म्हणून. संडे सुद्दां ओपन दवरले शॉप. ऑफलायन स्कुलां बरी तितलीच पालकांक थाकाय. विद्यार्थ्यांकूय ऑफलायन जाय. एक्चुली जाला ते एक्चुली बरें जालां. ऑनलायन ते चडूच जाल्लें. ते चडशे मोबायल चड पडटाले. स्कूल स्टार्ट जालें की मातशें बरें जातलें. स्कुलांनी वयता भुरगीं वयतलीं. पेरंट्सांक मातसो टायम गावतलो. दिसय पर तेंच्या फाटल्यान उरतालें सारकी. एज अ स्टुडंट तुका कितें बरें दिसता, ऑनलायन काय ऑफलायन क्लासेस? ऑफलायन. कितके एक्सायटेड आहा तूं फाल्यां तुजे स्कूल? हायस्कुलांनी भुरग्यांच्या येवकारा खातीर सगळी तयारी केल्या. बांबोळे कुजिरा संकुलाकडची ट्रॅफिक वेवस्थाय जाग्यार घाल्या. वेलकम आसात म्हणजे पीटीए सगळ्या भुरग्यांक वेलकम करपाक रावतलीच. कारण
आमकां दिसता की हें सगळें आतां फूल फ्लेज वेवस्थीत जावचें म्हणून, कारण फाटल्या वर्सा जे 1-1.5 म्हयनो आमकां मेळ्ळो तेन्ना ट्रायल बेजीसचेर तशें आशिल्लें, आमी वेगळे प्रयोग करताले. आनी एक बरी गजाल म्हणजे कुजिरा कॉम्प्लेक्सा खातीर आमचे एज्युकेशन डायरेक्टर आनी पणजी ट्रॅफीक PI जे आसा तेणी वयर आमचे सगळे एड्सांची मिटींग घेतली. थंय आमचें ट्रॅफीक कंजेशन कमी जावचें हेच्या खातीरूय कांय स्टेप्स घेवं जाय. कॉमन बसून जे ट्रबल तें ठरयल्लें आसा. सो त्या खातीर विथ लेस कंजेशन आमी हें सगळें जावचें, हांगासरलें ट्रॅफीक कंजेशन जावचें न्ही हेजे खातीरूय सगळे प्रयत्न केल्ले आसा. कोविड SOP पाळून हायस्कुलां सुरू. कोविडाचे सगळे SOPs पाळपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल सगळीं भुरगीं येता आसतना स्कुलाक मास्क घालूनूच येतली. आमी हँड सॅनिटायझर भायर सॅनिटायझर करतली, टेम्परेचर चॅक करतली आनी सोशल डिस्टन्सिंगान भुरग्यांक क्लासान घेतली. फूल क्लासूच आपयल्या फाल्यां, पूण आमी थोडो वेळूच फाल्यां भुरग्यांक बसयतली स्कुलान. भुरग्यांक स्कुलाचो परिचय जातलो, भुरग्यांक एनवायरमेंट, आनी आमी क्लासी आपयतना सुद्दां सगळ्यो क्लासी एकत्र आपोवंक ना. हाफ एन आवरच्या गॅपान क्लासी आमी भरतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत कोविडाच्यो केशी परत वाडूंक लागल्यात. आंकडो मोठो ना तरी 6च्या वयर पॉझिटिव्हिटी रेट हुस्क्याची. सप्तकभरात 50 सकयलो आंकडो 200 पार. आरोग्य खातें नजर दवरून आसा. तेच परिस्थितीत स्कुलांचे नवे वर्स ऑफलायन सुरू जाता. मुख्यमंत्री म्हणटा स्कुलां सुरू जातात 10 ते 15 दीस लक्ष दवरतले, मागीर कितें तो निर्णय. फाटल्या कांय दिसांत राज्यांत कोविडाच्यो केशी वाडटात. टुरिझम सीझन सोंपता तश्यो केशी मेळपाक लागल्यात. आरोग्य खातें परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आसा. लोकांनी कोविड शिश्टाचार पाळचो, मास्क घालचो, सोशल डिस्टन्सिंग दवरचें म्हूण उलोय मारला. केशी वाडटात तरी परिस्थिती सामकोच हुस्को करपा सारकी ना. तशेंच कोविडाचो नवो व्हेरियंटूय गोंयांत ना. ह्या फाटभुंयेर नवें शिक्षणीक वर्स सुरू जाता. कोविडा खातीर 2 वर्सां हायस्कुलां ऑनलायन हायब्रीड पद्दतीन चलतालीं. आतां हायस्कुलां फूल फ्लेज सुरू जातात. मुख्यमंत्री म्हणटा हायस्कुलां सुरू जातात. फुडले 10 ते 15 दीस लक्ष दवरता, मागीर निर्णय. कोविड केसीस थोड्योश्यो वाडत आसा, बट फाल्यां पयलोच स्कुलाचो डे. वील ऑब्जर्व फॉर 10 to 15 days कशा पद्दतीत मॉनिटर करतले, देन वील टेक द डिसिजन. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. मोपा विमानतळ प्रकल्पार पेडणेकारांक दिल्ल्यो नोकऱ्यो सगळ्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो. एव्हिएशन खातें आनी GMR कॉन्ट्रॅक्टर मुख्यमंत्र्याक चुकीची म्हायती दिता म्हूण पेडणे चानेलच्या सरपंचाचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा काय खबर नासतना ओगीच उलोवचें न्ही. म्हायती खात्यान जारी केल्लो नोकरे विशीं चार्ट खंय पळोवचो. सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंट तो शान भोगे आनी GMR कंपनीचो CEO RV शेषन, हे दोगूय जे मनीस आसा पळय रे, हे पूर्णपणे आमच्या मुख्यमंत्र्याची दिशाभूल करतात. तांच्यांनी जे नोकरी दिल्या पळय तो डाटा म्हजे कडेन आसा, कळ्ळें तुका न्हू. तो म्हणटा कितें रक्षा सेक्युरिटी सर्वीस, थंय तो म्हणटा कितें अरावंड 130 पीपल ताणें लोक कामाक लायले, बरोबर. रक्षा सेक्युरिटीचे लोक कामाक आसा पळय रे, तेंचे एवरी इयर दे हॅव टू सायन द न्यू कॉन्ट्रॅक्ट. ज्या म्हणटा गेली 5 वर्सां काम केला न्हू, ताचो रेकॉर्ड कांयच ना. सोडॅक्सो कंपनी, जी कंपनीन काम घेतला पळय हावसकीपिंग क्लिनिंग, तातूंत एक 20-22 भुरगे आमचे आसा. तिसरो तो म्हणटा जॉब फॉर द सब कॉन्ट्रॅक्टर. हे सब कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय, हेंच्या कोण कामाक वयता पळय, एका म्हयन्या उपरांत त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीसय नासता, तो कॉन्ट्रॅक्टरय नासता आनी केल्ल्या मनशाक कोण कामाचो पगारय मेळना. काल आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनान जो चार्ट पब्लीश केलो, तो चार्ट जर पळयत आतां पर्यंत कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर आनी त्या परमनंट जॉबांनी, GMR एक परमनंट कंपनी आनी ताच्या व्यतिरिक्त उरलेले 5 कॉन्ट्रॅक्टर्स, हाजो जर रेशो पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट 85% भुरगे हे पेडण्या तालुक्यांतले आसा. हे जे आलतू फालतू करून मदींच उलोवपाक सोदतात पळय न्ही, हांच्यांनी पयलीं पळोवचें, पयलीं थंयसर स्टडी करचो आनी मागीर उलोवचें. पयलीं खंयसरूच लोकांची दिशाभूल करचें न्ही. आजुनूय थंयसर जी रिक्रुटमेंट जावपाची आसा, जी ट्रेनींग जावपाची आसा, पेडण्याकारांकूच पयलीं प्रिफरन्स दिलो वयतलो. 60 वर्सां वेल्यांनी फ्रंटलायन वर्करांनी कोविड बुस्टर डोस घेवचो म्हूण सरकारान दवरिल्ल्या टिका उत्सवाक सापूच थंड प्रतिसाद. आरोग्य खात्याचे म्हायती प्रमाण पात्र 1,80,000 जाणांनी बुस्टर डोस घेवंक ना. तातूंतल्या फक्त 2,721 जाणांनी आयतारा बुस्टर घेतलो. उत्तरेत 1,317, दक्षिणेत 1,404 आरोग्य मंत्र्यान सकाळ फुडें बुस्टर घेतलो.
आनी पुराय गोंयान म्हाका दिसता टिका उत्सव आयज आमी चालू केल्ले आसा बुस्टर डोस दिवपाक आनी म्हाका तरी दिसता की आयज आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री एकमेव अशे देश आहा जे खंय आमी फ्री वॅक्सिनेशन आमी दिता आमच्या जनतेक आनी इंडिया इज लेड बाय एग्जाम्पल. गव्हर्मेंटान सगळ्या कडेन टिका उत्सव जो दवरिल्लो आशिल्लो तो तेका रिस्पॉन्स स्लो आसा. हेका रिजन म्हणजे मे बी पयलीं फूल कॅम्पेन्स जाल्या सो सगळ्यांनी घेतला आसत. आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता जरी समजा आयज तुमकां येवपाक मेळ्ळें ना हांगासर खंयच्या रिजनान सो एवरी फ्रायडे आमचे PSC हल्दोना आमी कोवीड वॅक्सिनेशन दवरलेलें आसा सकाळी 9 to 4:30. सो प्लीज जरी तुमकां हांगा येवपाक मेळना खंयच्या रिजनान सो एवरी फ्रायडे आसा सो तुमी थंय वचोन प्लीज वॅक्सिनेशन घेयात. माणूस येवन आपला डोस घेतात त्याच्यामुळे डोस घेतल्यापासून कोणाका त्रास ना. जर कोणी उरलेले असत सगळ्यांनी ते घेवचे कोरगोचे आनी आमच्या कोण उरले जाणटे असत की आनी कोण त्यांनी घेवचो तो मुद्दाम त्याचा कांयच कोणाक त्रास जायना ना. बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाच्या आदारान मोपा विमानतळाच्या वाठारात 5 लाख रोपां लायली. 75% जगली. मेल्ल्या रोपांच्या जाग्यार परत रोपां लायतले म्हूण सिव्हिल एव्हिएशन संचालक सांगता. सुप्रीम कोर्टान खंय 5 वर्सांचे टार्गेट दिल्ले. बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड आणि सरकारान सैम राखूंक वावुरतल्यांचो भोवमान केलो. The target which we were supposed to achieve over a period of 5 years, we have achieved 5 lakh saplings plantation in 4 years. It's a great contribution, great effort, great achievement by Dr. Sarvapradhan and his team. And many feel that these saplings grow on paper. I could see a lot of criticisms, a lot of comments that have passed in the social media. Believe me, if anyone wants to see, Dr. Sarvapradhan has a complete record of locations, records whom it is given, which are the locations of the saplings given and planted. In addition to that, we have appointed an independent agency, a Government of India agency, to monitor the plantation of this particular 5 lakh saplings program. And my department has committed that to replenish the mortality, we will continue to support through a granting aid to this particular department. काय वेटलँड आमी नोटिफाय करपाचो प्रयत्न आसा. 7 वेटलँड तुमकां सांगपाक खोशी जाता की जे 25 वेटलँड सिक्कीमचे जर सोडले जे अजून जावना जे भारतान 9 वेटलँड जाला तातूंतले 7 वेटलँड गोंय राज्यान नोटिफाय केला. In Goa state has about 30 local varieties of rice in the state of Goa. In that almost 10 has already been extinct. But with our efforts, especially the efforts of my colleague at K.K. Manora, we could able to conserve 20 native varieties of Goa. This is our contribution. घेऊया एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. खारफुटीचे सुवातेर खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय मेळची ना. राना मंत्री विश्वजिताचे उतर. संवसारीक पर्यावरण दिसा विश्वजितान चोडणा माणकुले जुव्यार खारफुटीची रोपां लायली. तेवटेन मडगांवां आमदार दिगंबर आनी वेंझीन साळ न्हंयक साल्वार करपाचो सोपूत घेतलो. सांखळे मुख्यमंत्र्याची ग्रीन कार्यावळ. पर्यावरण दिसा गोंयभर कार्यावळी. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान राना मंत्री विश्वजीत राणेन चोडणा कुशीच्या माणकुले जुव्यार खारफुटीची रोपां लायली. ह्यान फुडें वन खातें खंय 1,500 खारफुटी लायतले. पूर्ण हे हांगा 1,500 मॅनग्रोवचे प्लांटेशन केले वयतले आनी ह्याच तरेन डिपार्टमेंट फुडें सरून जें कितें आमचे देशाचे प्रधानमंत्री म्हणटात की प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट आनी हे बेश्टे शब्दाच्या माध्यमांतल्यान पूण एक्चुअल एक्शनच्या माध्यमांतल्यान आनी म्हाका दिसता की आयज ही सुरवात आनी ह्यान फुडें बी सगळे NGOs आनी सगळे कडेन जें कितें मॅंग्रोव प्रोडक्शन आनी 1 लक्षान घेवंक जाय गोंयची जनतेन. भायलो कितलोय लोक आयलो प्रेशर घातलो की आमी मॅंग्रोवाचेर आमी डिस्ट्रक्शन करपाक आमी दिवचे ना. कन्स्ट्रक्शन कसलेच प्रोजेक्ट कोणाचोय प्रोजेक्ट आसूं आमी ते क्लियर करचे ना. मडगांवां खारेबांदार बाणावले आनी मडगांवच्या आमदारांनी साळ न्हंय वाचोवपाचो सोपूत घेतलो. साल इम्प्रूव करपा खातीर साल परत पयलींचें स्थान दिवपा खातीर वावुरतले जाल्यार म्हाका खात्री आसा की वी कॅन सक्सीड. ताचे खातीर सगळ्या लोकांनी पयलीं ठरोवपा जाय कॉपरेट करपाक. सालाच्या काठाचेर जे लोक आहा तांणी पयलीं ठरोवपा जाय आमी कांच सालांक उडोवपा ना. साल रिवना भितर आमी उडोवपा ना. आमी साल प्रोटेक्ट करतले. आमी सुमार 53 50 आनी 3 गायरे उसपले.
एक 5-6 कितें नल्ला उसले एक रिवरलेट दांगाफोड म्हणटा ती विच इज पासिंग फ्रॉम तांबोरी कार्मोना ती आमी 40 वर्सां जाल्ली कोणें करूंक ना ती आमी उसली. सो ऑल दीस प्रिपेरेशन वॉज फॉर टुडेज इव्हेंट. पळयता की क्लायमेट चेंज इज अ बीग सब्जेक्ट हाज्या पयलीं नाशिल्लें. ज्या पद्दतीन क्लायमेट चेंज आमकां दिसून येयला त्या पद्दतीन ताजेर आमच्या सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन द क्लायमेट चेंज डे बाय डे. ताजी सगळ्यांची प्रिकॉशन्स जी आसा ही गोंयच्या लोकांनी घेवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता निश्चितच द गव्हर्मेंट इज प्रिपेर्ड फॉर दॅट. द गव्हर्मेंट एवरी स्टेप्स जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळ्यो घेत आसता. फॉर द कमींग मान्सून्स ऑल्सो जी आमकां प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी आमी प्रिकॉशन्स घेतल्या. आतां आमी शेत म्हटलें काय पळयता की शेतान जो आमचें तण उरता तें आमी जळयता पूण हें न जळयता आमी तेचो बारीक पावडर केलो आनी कंपोस्टींग केलें आनी मॅन्युअर्स जर केलें जाल्यार तेजो बरे तरेन फायदो जाता. भात जळयलें शेत जळयलें म्हणटकीर जो पावडर तितले जे मायक्रोब्स आसता बरे बरे जे जिवाणू आसता ते मरता आनी जे शेतान एक झाड मारले 3 झाडां लावपाची हे प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा आनी हे आमी 3 झाडां लावपाक जाय एक झाड मारलें जाल्यार. म्हणजे हे सगळे तरेची आनी आमची इवन आमची भुरगीं जी बसून कॉलेजीची जावं हायर सेकंडरी भुरगीं जी आसात जी सुद्दां सगळें हें करता झाडां लायतात तांकां इंट्रस्ट आसा तांकां काळजी घेवपाची भुरग्यांक हें आसा की जेन्ना आमच्या पुर्वजांनी हें कितें आमकां एनवायरमेंट दिलां तेजे उद्देशीन आज आमी जियेताय आनी हेका लागून हे युथान फुडें व्हरपाक आनी आज गव्हर्मेंट जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेल्या वर्साक आमकां तेणी सुमार 200-500 कितें झाडां दिलीं आनी तेजो फोड जाल्या तरी आमकां आज दिश्टी पडटा हिंगा जे आमी रोयिल्ले तें आज व्हडलें झाड जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुवारी एग्रोचो स्लम सेल व्यवहार हे सरकाराचे भुमिकेचेर प्रस्नचिन्ह. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय उलयला. गोंय फास्ट ट्रॅक सेलाक दवरला काय म्हूण प्रस्न. जुवारीचो इंडस्ट्रियल झोन बदलून खंय सेटलमेंट केला. जुवारीक ही जमीन गिफ्ट केल्या काय म्हणून विजयाचो प्रस्न. विजयाचे विश्वजिताक प्रस्नार प्रस्न. जुवारी एग्रोचो स्लम सेल गोंय फास्ट ट्रॅक विकपाक काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायचो प्रस्न. व्यवहार कोणाच्या भरीक ताची खंय सरकारान जाप दिवची. सरकाराची हे जुवारीची स्लम सेल म्हणून जी सगळ्यांक आमकां सांगतात जी पेपरार आयल्या इज दीस पुटींग गोवा ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल. क्वेश्चन इज वेदर पब्लीक इंटरेस्ट वेंचर ऑफ द गांवकार्स in 1968 has now been converted into a private interest venture by equity transaction. जुवारी एग्रो बंद जाता जाल्यार जमीन ताब्यात घेवंक जाय म्हूण 2019 उद्देग मंत्री आसतना विश्वजीत उलयल्लो. विजयान याद करून दिली. On October 19th of 2019, then Industries Minister and today's Town and Country Planning Minister Vishwajit Rane had commented to reports on Zuari Agrochemicals shutting down operations that the government should come out with an ordinance and take back the 1,000 acres which was given to Zuari Agrochemicals during the time of Goa's first Chief Minister, Bhausaheb Banodkar. This land was given to them for an industrial purpose. जुवारीचो इंडस्ट्रियल झोन सेटलमेंट झोन कसो जालो ताची विश्वजितान खंय चौकशी करची. One of the ODP he has suspended is also the Vasco ODP. And in this Vasco ODP, this Zuari Agrochemical lands come. Now I want Vishwajit to go back to memory lane and also to investigate whether the land gifted to Zuari has now been, its zone has now been changed from industrial to settlement during the time of the ODP done in the last 2 years and which he has now kept suspended. And will he now revert the land back to industrial or make it open? This is the question to Vishwajit. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विधवांची प्रतिष्ठा राखूंक पेडण्या पंचायतीचे एकार एक थाराव. कोरगांव धारगळे उपरांत मोरचे पंचायतीनूय विधवांक सन्मान दिवपाचो तांची विटंबना जावंक दिवपाची ना म्हूण थाराव घेतलो. सत्पुरुष विलेज ऑर्गनायझेशन आनी निर्भया ग्राम महिला सेवा संघान थाराव मांडलो. फक्त थाराव घेवन जायना, लोकांची मानसिकताय खंय बदलूंक जाय. विधवांचेर आमची विटंबना जाता. ज्या दिसा कोणाचो तरी घोव मरता तेन्ना बायलेचेर कुंकू पुसता, कांकणां तेंची फोडटात, जावं मंगळसूत्र तेंचे मणी फोडटात. अशें विटंबना न जाता तांकां विधवा म्हणून जेन्ना समाजान मान मेळटा, जेन्ना समाजान ती अशी वयता तेन्ना तांकां समाजान
माल मेळना विधवा म्हणून तांकां संबोधीत करतात. आयज आमच्या ग्रामसभेन म्हाका दिसता हो ठराव मंजूर करपाक जाय. हे आसा पळय विधवाचो शब्द आमकां काडपाक जाय आनी हो आमचे जे अत्याचार जाता बायलांचेर ज्या दिसा कोणाचो तरी घोव मरता त्या दिसा तेका खातीर आमी हो ठराव हांव पंचायतीक आनी सरपंचाक तुमकां सगळ्या कडेन मागता की हो ठराव तुमी सगळ्यांनी मंजूर करचो. विधवा प्रथे विरुद्ध ठराव मंजूर करणे. सो आयचे ग्रामसभेन तेंची कोण येयल्या पळय तेंचे मातशें सांगपाक जे विधी आसा हिंदू धर्मात ते रुढी बंद करपाचे. त्याच्या व्यतिरिक्त हांव म्हणटा की जी आमची मानसीक हे आसा न्हू परिस्थिती ती पयली चेंज जावंक जाय. जे आमी विधवा म्हणटा ताका आमी ज्या नजरेन त्या बायलेक पळयता ते पयली चेंज जावंक जाय. जेन्ना हे चेंज जातले तेन्ना स्वाभाविकच हे सगळे चेंजीस जातले. मेन म्हटल्यार सो हे ठराव घेवन हे घेवन काय फायदो ना. मेन म्हटल्यार मेंटेलिटी मनशाची चेंज जावंक जाय तेन्ना हे सगळे चेंजीस जातले आनी आमी एका सलोख्यान रावंक शकता. गोंयांत मराठी आदी सावन आसा. पोर्तुगीजांनी मराठीक म्हत्व दिल्लें. गोंयांत मराठीचेर खंय अन्याय. फोंडेचो मोगोचो आदलो आमदार रोहिदास नायक उलयलो. जळगांवच्या शिवचरण उज्जैन फाउंडेशनाचे बोरये पयलें अखिल भारतीय शिव मराठी साहित्य संमेलन जालें. अजित सिंह राणेन भाई मावजाचो ज्ञानपीठ पुरस्कार वयर काडलो. कोंकणी नाटकांची धजा. मराठी साहित्य संमेलनांनी कोंकणी भाशेच्या नांवान शबय मारपाचो प्रकार चालूच. जळगावच्या शिवचरण उज्जैन फाउंडेशनान फोंड्या बोरये पयले अखिल भारतीय शिव मराठी साहित्य संमेलन दवरिल्ले. थंयसरूय कोंकणीच्या नांवान शबय. फोंडेचो आदलो आमदार 94 वर्सांचो रोहिदास नायकान मराठी हीच गोंयची भाशा म्हूण सांगतना पुर्तुगीजांनी मराठी भाशेक म्हत्व दिल्लें. ते वेळार मराठीत वेव्हार जाताले म्हूण दावो केलो. त्यांना असं वाटतं कोकणी ही मराठीतली बोली नाही असं वक्तव्य केलं जातं. याही वक्तव्य केलं जातं. पोर्तुगीज असतानाच पोर्तुगीजांनी सुद्धा मराठीला मान्यता दिली आणि त्यांचं जे सरकारी पत्रक निघत असेल गॅझेट ते सुद्धा मराठीतून ते काढायला लागले. हे काय काय दर्शवतं तर गोमंतकाची ही मराठी पूर्वीपासून जी आहे आता कोणी जातेही नाही. कोकणी ही राजभाषा केली ठीक आहे काही हरकत नाही आमची हरकत नाही त्याला पण त्याचबरोबर मराठी ही राजभाषा करायला हवी होती. आणि या दोहोंच्या सगळ्यामध्ये आज संधी मिळते कोणाला इंग्रजी भाषेला. खास निमंत्रित अजित सिंह राणेन भाई मावजाक दिल्लो ज्ञानपीठ पुरस्कार वयर काडलो. कोंकणीत दर्जेदार साहित्य ना मराठीत बरे बरे लेखक आसा अशें तो उलयलो. कोंकणी नाटकांची धजा मारली. ती दामोदर मावजो वगैरे जे आहे ना त्यांना म्हणजे कोकणीमध्ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आणि यापूर्वी त्यांना आणखी कोकणीमध्ये 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार गोमंतकाला लाभले. आणि ज्या पद्धतीचे जर साहित्य मी टीका करत नाही पण ज्या दर्जाचं जर साहित्य बघितलं तर त्याच्यापेक्षा कितीतरी दर्जाचे साहित्य मराठीमध्ये रोज महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण म्हणजे देशात म्हणजे लग्न मराठीतून होतं. मग कुठले जे हिंदूंच्या जे धार्मिक विधी आहे त्या मराठीतून होतात. नाटकं इथं होते. एका गावात जवळजवळ 12 नाटकं इथल्या स्थानिकांतर्फे होतात आणि कोकणी नाटक प्रायोजित करून एक 2 तासाचं एक म्हणजे कसं एक विरंगुळा करणारं म्हणजे कुठेतरी विदूषकी काहीतरी म्हणजे माकड चेष्टा करायचं अशा पद्धतीचं नाटक इथं चालतंय. मनोरंजन होतं खूप छान मनोरंजन होतं पण साहित्याच्या दृष्टीकोनात त्याचा काय दर्जा आहे. पुरुटांटा खातीर विवेक प्रभू. कळंगुटे पोलिसांनी खोब्रावाड्यार 10 लाखांच्या गांजा सयत पेडलराक धरलो. 27 वर्साचो विकास राठोड थंयच रावपी. शेनवारा एकलो ड्रग्साची डिलिव्हरी दिवपाचो आसा म्हणून म्हायती पाविल्ली ते प्रमाण राठोडाक उखल्लो. ताचे कडेन 10 किलो गांजा मेळ्ळा. तो आयलो खंयच्यान आनी कोणाक दिवपाचो ताचे धागेदोरे उस्तितात. सरकाराच्या तेक्यान गोंय झिरो वेस्ट राज्य करतले. गोंयच्या खुबशा मतदारसंघांनी ताची सुरवात जाल्या म्हूण कॅम कंपनीचो MD कायतान फर्नांडीस सांगता. मनशान तयार केल्ल्या कोयराचो विलो खंय मनशानूच लावंक जाय. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान कॅमान पारशां वेळग्या आनी माजोड्ड्या उपक्रम केले. फ्युचर प्लॅन म्हणल्यार कितें जितले जाता तितले विथ हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट
झिरो वेस्ट स्टेट करपाची आमी ऑलरेडी इनिशिएटीव घेतलेले आसा. साखळी घेतलेली आसा, माजोड्डा घेतलेली आसा, पेडणे तालुक्यान घेतलेली आसा, काणकोणा आतां आमी चालू करपाचें आसा, सांगे चालू करपाचें आसा. झिरो वेस्ट म्हणल्यार आमी जो क्रिएट करता प्लास्टीक हें करता ते प्रॉपर डेस्टिनेशनाचेर तेजो डिस्पोज जावपाक जाय ते आमचे आसा. आनी आमचे डॉक्टर सर CM सराची इनिशिएटीव आसा. आमी जितले कचरो जो मुफ्त गोवा करपाचे ग्रीनर गोवा तेतून आमकां सहभागी जावन वॉट एवर कंट्रिब्युशन फ्रॉम आवर सायड कॅम्प ग्रुप ऑफ कंपनीचे सायडीन ते रेमिडेशनाक जावं, टॉयलेट बांदपाचें जावं, मागीर बीच क्लिनींग करपाचें जावं, रिवर क्लिनींग प्लास्टीक फ्री करपाचें जावं, अशीं झाडां लावपाची जे विजन आसा आमचें. ह्या वर्साक आमी 500 लायल्यात. नेक्स्ट इयराक आमचो प्लॅन आसतलो 1000 लावपाची. हें आमी कंटिन्यूस दवरतले आतां हॅन्सफोन. आमचो प्लॅन आसा एवरी मंथ थिंगा येवन पळोवपाक ती कशी ग्रो जाता तेका. आनी तेका आमी ऑलरेडी फंडींग केल्लें आसा. सालगांवकर बाबाक आमी सांगलें आसा तुमी तेंचे कॅर घेया आनी आमी येवन पळोवन आमकां ती फळां खावपाक मेळपाक जाय विथीन 3-4 years. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.